दिव्यवाणी 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 Ergam tuka sumia Jezu, hoglap tuka sumia Jezu. Jezu Krist च्या नावान मोगाच्या भाव-भयणीनो तुमका सर्वांक सिराकाच्या ग्रंथांतल्या पळयणाक स्वागत सुस्वागत. हे दोडपर्यंत आम्ही 27 अवस्वर ध्यान केले. आज आम्ही ध्यान करचो अवस्वर सिराकाचो ग्रंथ 28 सिराक चॅप्टर 28 एक घडीभर आम्ही मागया. सर्वीस पर बापा गणित का कुळदारात घर गा होगळापानी वाखाणी दिता तुझ्या नावाक महिमा दिता. ह्याच्या दिसा सिराकाचो ग्रंथ 28 अवस्वर आम्ही ध्यान करचे वखता आमकां तुझ्या आशिर्वादान भर. ह्या ग्रंथांत कितें बरयलां तें समजूंक आमकां पवित्रत्वेची कृपा तूं दी. सगळींची जाणवाई आमच्या थंय देवोन येवन दी. हो ग्रंथ आमी वाचतना नियाळतना आमकां कुडीची मोतीची भलायकी मात्र न्ही, क्रिस्ती भवार्थान तुज्या मौल्यांनी जियोवंक या सुवार्थेच्या मोलांनी जियोवंक आमकां व्हड घटाय मेळोवन दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घेवया मोगाच्या भाव भयणीनो अवस्वर 28 हांगा 1 तावन 26 वळ आसात. हांव सिराकाचो ग्रंथ 27-30 तावन आरंभ करता, कित्याक थंय तावन मुखार शिल्लो भाग आनी तशेंच 28 1 तावन. राग आनी क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नश्ट्यो, तरी पातकी तांकां वेंग मारता. सर्वेस्पर फारीकपण घेतल्यांचे फारीकपण घेतलो, कित्याक तो ताच्या पातकांचे लेख दवरता. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बक्षतली. एक मनीस दुसऱ्याचो राग दवरून आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकुळट कशी मागूंक जायत. आपणा सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपल्याच पातकांचे बक्षाणें ताच्यान कशें मागूंक जायत. मासाराक तसो जावनी तो राग दवरून रावत जाल्यार ताच्या पातकांचे बक्षाणें ताका कोण दीत. निमाण्या वस्तूचो उगडास धर आनी दुस्मानकाय सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास धर आनी आज्ञा पाळ. आज्ञाचो उगडास धर आनी तुज्या पेल्याच्या रागार जाय नाका. महोन्नताच्या सोल्ल्याचो उगडास कर आनी अपराधांची पर्वा करिनाका. झगड्यांत हांव पयस राव आनी तुजी पातकां उणी जाताली, कित्याक रागिश्ट मनीस झगडी उपसयता, पातकी इश्टागात तुटयता आनी शांतीन जियेतल्या मनशा मदें दुस्मानकाय उत्पन्न करता. जितलो सड जळो तितलो सड उजो, जितले सड हट तितली निबोर झगडी. जितली सड एका मनशाची सकत तितलो कठीण ताचो राग. जितली सड ताची ग्रेसकाय तितलो सड ताचो क्रोध. अवचित केल्ली लढाई उजो पेटयता. अचानक सुरू केल्लो वादविवाद रक्तपाताक पावयता. एका किटाचेर तुवें फुंकल्यार तें जळटा, ताचेर तुवें तुंकल्यार तें फाल वता. दोनी परिणाम तुज्या तोंडांतले येतात. फुडकिऱ्यो कोबरो करतेल्याचेर आनी कपटी उतरांच्या मनशाचेर शिराप पडूं, कित्याक तो जायत्यांचें समाधान विबाडता. निंदे वरवीं जायत्योचो बोंगोस्तोळ जाला आनी तांकां तिणें राष्ट्रांतावन राष्ट्राक धांवडयल्यात. बडवून शाराचो तिणें नाश केला. व्हड मनशाची घरां कोश्ट लावन घाल्यांत. निंदेन सुगुणी स्त्रियांक तांच्या घरांतल्यो भायर धांवडयल्यात आनी तांच्या वावराचें फळ तांकां मेळनाशें केलां. तिका कान दितेल्या कोणाकच सुशेग मेळचो ना आनी शांतीन वस्ती करूंक ताच्यान जावचें ना. चाबकाच्या मारान व्हड उठता, पूण जिबेच्या मारान हाडांचो पिटो जाता. तालवारीच्या दारीन जायत्याचो जीव गेला, पूण जिबेन अंचप्राय 60 जाणांचो जीव काडला. जाका जिबे तावन रक्षण मेळ्ळां, जाणें तिचो क्रोध सोसूंक ना, जाणें तिचे जू ओवोंक ना,
आनी जाका तिच्या सांकळेनी बांदूंक ना तो भागी. कित्याक तिचे जू लोंकडाचे जू, तिच्यो सांकळी पितूळच्यो सांकळी, ती हाडटा तें मरण दळटिरें मरण, पाताळ तिचे प्रास अदीक उत्तम. भोगतांचे तिका पदवी आसची ना, तिच्या उज्यान ती लासची नात, पूण सर्वेस्परा पाठ करतात ती तांतू पडटली. पालोवंक जायना त्या उज्या भाशेन ती तांचे मदें झळटली. शिवां परी ती तांच्या आंगार पडटली, वखदां परी ती तांकां पापसून घालतली. जशें तूं दाका मोळ्या भोंवतणी वोय घालताय, तशें तोंडांची दारां किडींनी बंद कर. जशें तूं तुजें रुपें आनी भांगार ताले मारून भद्र दवरताय, तशें तुज्या उतरां खातीर तागडी आनी वजनाचे फातर कर. तुजे जिबे वरवीं तुवें निसरून पडनाशें, आनी तुका दाबो धरून बसले तेची शिकार जायनाशें सत्राय घे. मुखाचे भाव भयणीनो, सिराक आमकां विविध नमुन्याची शिकवण तो दिता. आमच्या जिवितांत कशें आमी बऱ्या वाटेन चल जाय आनी ती वाट कसली आनी कशें आमी जिये जाय त्या विशयांत आमकां शिकवण दिता. आज राग आनी क्रोध झगडी जिबे विशयांत आमकां शिकवण दिता. राग आनी क्रोध आमच्या देवाच्या जिबे वरवीं, झगडी येवची जिबे वरवीं. पळोवया कितें सांगता म्हणून. राग आनी क्रोध दोनी वस्तू नश्ट. एंगर अँड राथ बोथ आर अबॉमिनेशन्स. राग आमकां येता सहज, पूण तो राग क्रोध जावन बदलो नजो. सा पाऊल सांगता, राग आयल्यार तुमी न्हिदोवंक वयच्या पयलीं राजी जाया म्हणटा गोवा बायलांक. सगळ्यांक कित्याक म्हळ्यार राग दवरून न्हिदोवंक गेल्यार न्हीद पडना. राग आमच्या भितर आमचे भलायकी पाड करता, क्रोध आमची भलायकी पाड करता, समाधान पाड करता. कोण हाका वेग मारता तरी पातकी तांकां वेग मारता. राग आनी क्रोधाक पातकी वेग मारता. सर्वेस्परो फारीकपण घेतल्यांचें फारीकपण घेतलो. सर्वेस्परो फारीकपण घेतल्यांचें फारीकपण घेतलो. कित्याक तो ताच्या पातकाचे लेख दवरता. सर्वेस्परो फारीकपण घेतल्यांच्या पातकाचे लेख दवरता. रिवेंज, वी शूड नेवर हॅव रिवेंजफुल एटिट्यूड. म्हणजे फारीकपणाची ताण आमचे थंय आसूंक नजो. सबार जाणां सांगतात, म्हाका एक दीस येता हांवें पळयता द्वेश. पळया खंय द्वेश आसा, द्वेश एक उजो. उजो आमच्या भितर आसल्यार कितें जाता, आमकांच उलपायता. तशेंच फारीकपण आमकांच उलपायता. त्या खातीर आमी कितें करूं जाय, कोणा वयरय द्वेश दवरूंक नजो. तांचे खातीर आमी मागस जाय, तांचे खातीर आमी मागस जाय. कित्याक तो ताच्या पातकांचे, कोण फारीकपण घेता, कोण बक्षिना, ताच्या पातकांचे लेख सर्वेस्पर दवरता. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बक्षतली. पण पेल्यान केल्लो अन्याय आमकां कळीत आसा. ते अन्याय थोडे फावटी इतले दुखीचे की बारीक कश्ट आसात. पण आमी जेजू पळोवया. आमी जेजूच्या फाटला उदारी जाल्यार आमी त्या कुर्साचेर नदर मारी जाय. ताज्या कुर्साची वाट आमी समजूं जाय. आमी आमच्या संवसारी जिवितांत असले सगळ्याक द्वेशाक पाठ करी जाय आनी ताची वाट आमी धरी जाय. त्या खातीर तूं पेल्यान केल्लो, तुज्या पेल्यान केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बक्षतली. आमच्या मागणें देवान आयक जाय जाल्यार, आमची पातकां बक्स जाय जाल्यार आमी बक्षी जाय. बक्षिनांतलें मन गूण जायनातली पिडा. एक मनीस दुसऱ्याचो राग दवरून आसा जाल्यार ताज्यान सर्वेस्परा लागीं काकूळट कशी मागूंक जाय. आज हांव एका मनशाचो, म्हज्या फिरगजगरांचो, म्हज्या वडिलांचो राग दवरून, म्हज्या सांगाती आजाकाचो राग दवरून आसन जाल्यार कशें जायत सर्वेस्परा लागीं काकूळट मागोवंक. काकूळट मागोवंक कशी जायत. एक मनीस दुसऱ्याचो राग दवरून आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकूळट कशी मागोवंक जायत. आज आमी डिवायन मर्सी, दैवीक काकूळट मागता न्ही गे. सटनाच्या बापा म्हणून ताजे कडेन मागता. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मरेपात आमच्या सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. काकूळट जाय एक मनीस दुसऱ्याचो राग दवरून आसा जाल्यार. जावं पुरो आनीकलो बक्षिना ते सेकंडरी. हांव म्हज्या काळजांत ताजेर राग दवरिना. हांव ताच्या खातीर मागता, पवित्रत्वेन भरच्या खातीर मागता. ताच्यान जर तर राग दवरून आसल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकूळट मागोवंक कशी जायत. आपणा सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार, पळय आपणा सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार ताका पातकांच्या बोगसाणें कोण दीत. ताच्या पातकांच्या बोगसाणें
तर कोण तुजो पेलो हांव चिंता लुकास वांजेल 10 वसवर समारिया घराच्या ओपार सांगताना जेजू सांगता कोण तुजो पेलो घे म्हणून. आपल्यासारख्या मनशाक दया दाखयना जाल्यार आज तुम्ही पळया आज कितें मत जात खाते सक्कड जनावरां म्हणी बरी करून पळयतात मनशां बरी करून पळयनात. आपणासारखे मनशां तो दया दाखयना जाल्यार मनशां कोण ओडोवन घेता. आपल्याच पातकांचे बोगसाणे ताच्यान कशें मागोवंक जायत. तूं दया दाखयनाय तुज्या पातकाच्या बोगसाणे कशें मागतलोय. मांसाराक तसो जावनी तो राग धरून रावत जाल्यार मांसाराक तसो जावनी तो राग धरून रावत जाल्यार ताच्या पातकांचे बोगसाणे ताका कोण दिता. ताच्या पातकांचे बोगसाणे ताका कोण दिता. मांसाराक तसो जावनी तो राग धरून रावत जाल्यार ताच्या पातकांचे बोगसाणे ताका कोण दिता. तर आमी राग हागे द्वेष भितर दवरतात आमच्या पातकांचे बोगसाणे आमकां कोण दिता. आज आमकां रियेकल्यान ताची कांव करची जाय. आमी कोणी व्हडले व्यक्ती न्ही आज आमी बोगसूंक शिकोवंक आसा. खरें क्रिस्ती जिवीत बोगसाणेचें जावंक आसा. कुटुंबांत समाजांत आमी मागोवंक आसा. त्या खातीर दुसरें कसलीच आमकां वाट ना. आमच्या देशाची वाट जेजू सांगलां मागण्याद्वारे तुवें जैतेवन जावंक साद आसा. निमाण्या वस्तू सुगडास दर. निमाण्यो वस्तू खंयच्यो निमाण्यो वस्तू मोर नेमकोण जडती सर्ग म्हणटा आमी. निमाण्या वस्तू सुगडास दर आमकां सगळ्यांक मोर नासा. दुस्मान खाय सोडू तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास दर आनी आज्ञा पाळ. तुमकां कळीत आसा मनीस मेल्या उपरांत 16 वरां ताची कूड कितेंच नासतना दवरया मागीर मोर्चारीन दवरचें पडटा इंजेक्शन दिवचें पडटा या फ्रोजन बॉक्सान दवरचें पडटा. आनी मनशाची कूड कठीण घाण जावं बरो मेल्या उपरांत हर एका वस्तूक आमी पळयता खंयच्या जानवराक जाल्यार मेल्या उपरांत मोल आसा. आमी खंयचें मांस धरा मासलेस धरा ताका मोल आसा. मनशाक मेल्या उपरांत मोल ना. आमचें मोल आमी जिवंत आसतना उस्वास आसतना कितें आमी बरें करता तेंच मेल्या उपरांत लोक बरें उलयतात. त्या खातीर निमाण्या वस्तू सुगडास दर आनी दुस्मान काय सोड. कोविडांत कॅन्सरांत हार्ट एटॅकान कितलोसो लोक देवादीन जाला. आमकां कळीत ना निमाणो दीस निमाणो घडी आमकां एकल्याक आमचो जल्माचो दीस बर्थडे कळीत आसा पूण आमकां डेथ डे कोणाक कळीत ना. आनी कोणी परमानंट न्ही. आज आसलो मनीस फाल्यां ना. आमकां देवाची काकूट जाय देवाची कृपा जाय देवाचो मोग जाय देवाचे मोगसाणे जाय देवाची दया जाय. त्या दयेन मात्र काकुळटीन मात्र आमी ह्या संवसारांत आसा. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उडास दर आनी आज्ञा पाळ. देवाची आज्ञा देवाचे उपदेश पाळ. त्या प्रमाणे तूं जिये त्या प्रमाणे तुजें जिवीत तूं बांदून हाड. आज्ञा सुगडास दर आनी तुज्या पेल्याचेर रागार जाय नाका. आज्ञा सुगडास दर आनी तुज्या पेल्याचेर रागार जाय नाका. महोन्नताच्या सोल्ल्या सोगडास कर आनी अपराधांची पोरवा करिनाका. आज्ञा सोगडास दर आनी तुज्या पेल्याचेर रागार जाय नाका. महोन्नताच्या सोल्ल्या सोगडास कर आनी अपराधांची पोरवा करिनाका. वय मोगोच्यो भाव भयणीनो आज आमी मागसय आमचे ते राग आनी पारीकपण आसा जाल्यार ते गूण जावं दी. क्रिस्ताच्या मोगान क्रिस्ताच्या बोगसाण्यान आमी बरोवन आमी बरें जिवीत जिवंक सुवार्थेच्या मोलाचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां कृपा मेळों दी म्हणून आमी मागया. हांगा 8 तावन वळो 11 पर्यंत आमकां आयकूंक मेळटा झगडी. पण झगड्यांत तावन पयस राव आनी तुजी बात कावणी जातली. थोडी उठतेस तांकां झगडें घरा झगडें जिवानंत झगड्याचें झगड्यांत तावन तूं पयस राव आनी तुजी बात कावणी जातली. कित्याक रागिश्ट मनीस झगडी उपसयता. कोण झगडी उपसयता? रागिश्ट मनीस झगडी उपसयता. त्या खातीर राग आनी क्रोध दोनी वस्तू नसच्यो. रागिश्ट मनीस ताजो राग त्या रागान कितलेशी आज एक शॉर्ट टेम्पर हांवें सांगचें आसा सडन असो राग त्या द्वारे कितले एक वीद वळी जाता. आमच्या ते जाय जाय सोंसणीकाय जर तर सोंसणीकाय ना आमी जैतेवन जावं जिवंक साद ना. त्या खातीर रागिश्ट मनीस झगडी उपसयता. पातकी इश्टागात तुटयता आनी शांतीन जियेतल्या मनशामध्ये दुस्मान काय उत्पन्न करता. पातकी इश्टागात तुटयता आनी शांतीन जियेतल्या मनशामध्ये दुस्मान काय उत्पन्न करता. थोडी आसात तांकां कदाळय कोणें शांतीन जिवोवचें नाका. ह्या दिसांनी तूं पळया हें सकड मतांतले बोणो आनी कितें सकड घडटा जावं बरो मतांतर म्हणलो बिल्लो लवजियाद म्हणल्यार बिल्लो हे सकड कितें करतात मनशा मदें नासमाधान हाडूंक आनी मनशाक शांतीन जिवोवच्या मनशांक दुस्मान काय घालूंक
पळयते आसात. आमी थोडे फुडें करता की इश्टागात तुटयता. कितलेशे जाणांची इश्टागात आमी तुटयल्या. कितलेशे बरे इश्ट आमच्या मोसरान, आमच्या जिद्दान, आमच्या अहंकारान, आमच्या स्वार्थान आमी फोडून घाल्यात. पळय, आनी शांतीत जियेतले मनशामध्ये दुस्मानकाय हो कोण पातकी उपसायता. जितलो सड जळो तितलो सड उजो. जितले सड हट तितली निबोर झगडी. जितलो सड जळो तितलो जड उजो. जळो कितलो आमी घालता, लांकडां कितली घालता तितलो उजो. जितले सड हट, थोड्यांचे कडेन हट आसा, हठामारी स्वभाव म्हणतो, आरोगन्स. फरावेरायक आसलें तें, हेरोदाक आसलें तें हट. आमच्या मध्ये आसा हट. हट तितली निबोर झगडी. काही हट आसा ती झगडी सड. जितली सड एका मनशाची सकत तितलो कठीण तसो राग. पळय, ताचे ते कितली सकत आसा तितलोच ताचे ते राग आसा. जितली सड ताची ग्रेस काय तितलो सड ताजो क्रोध. ताचे कडेन म्हजे कडेन आसा म्हणलो अहंकार आसा, पयशे आसात म्हणलो अहंकार आसा. ते खंयच्या की जगनान कलम म्हणत ताका. कित्याक बायबल आमकां सांगता जितली सड ग्रेस्त काय तितलो सड क्रोध. ऐका सोमा, जितलो सड जळो तितलो सड उजो. जितले सड हट तितली निबोर झगडी. जितली सड एका मनशाची सकत तितलो कठीण ताजो राग. जितली सड ताची ग्रेस काय तितलो सड तसो क्रोध. अवचित केल्ली लढाई उजो पेटयता. अवचित केल्ली लढाई उजो पेटयता. अचानक सुरू केल्लो वादविवाद रक्तपाताक पावयता. पण अवचित केल्ली लढाई, थोड्यांनी लढाई करचे पळयल्या थोडे फुडें तातूंत कांय कंटेंट ना. हंकार, स्वार्थ, हट, गर्व, मोसोर. अचानक सुरू केल्लो वादविवाद रक्तपाताक पावयता. खंय व्हरून पावयता पळया. तर आज आमी झगड्याची व्यक्ती जावची नाका. जिबे विशांत 12-26, 12-26 आमी आयकत आहोत जिबे विशांत. आनी जिबे विशांत तुमकां सांगचे जाल्यार तिसरो आवास्वर जाकोबाचो पत्र तुमी वाचशी येत. हांव तुमकां इल्ली ताचेर एक नदर घालचे बरी करता. जाकोबाचें पत्र तिसरो आवास्वर पळय, जिबेची बंदोबस्त हांगा सांगता आमकां. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमच्या मदें 6 जाणांनी शिक्षक जावंक फुडें सरानाय. कित्याक आमची शिकयतल्यांची चड कठिणायेन झडती जातली म्हूण तुमी जाणा जायजे. सवार संगतीन आमी सगळे सुकोवन पडटा. जो कोण उलोवण्यान केदी सुकोवन पडना तो एक संपूर्ण मनीस सई. सगळी आपली कूड दामून दवरूंक तो सकता. गोड्यांनी आमकां जाय तशें चलच्या खातीर तांच्या तोंडांतल्यान आमी लगाम गुंता. तवळ ताचें सगळें आंग आमी मुठी भितर धरयता. तारवांची गजली तशीच केदी मोडली ती जाल्यारी आनी कितल्या बुद्धिस्ट जडवाऱ्यान तांकां दावडोवन व्हेल्यारी एक ल्हान सुंकाणान कलसीचे कशे प्रकार जाय थंय ती वरयता. जिबी तशीच जावं ती कुडिसो ल्हान एक सांदो, पूण व्हडल्या व्हडल्या कारबारांची ती बडाई उलयता. उज्याचे ल्हानशे एक कीट केदे ओडू रान लासून बसमिता पळया. जिबी निजाकी उजो. खोटेपणाची रास आमच्या सांद्यामध्ये आसून आमची सगळी कूड बस्ट करता. ती जीब आमच्या सगळ्या जिविताक उजो दिता आनी आपुणूच यमकोंडाच्या उज्यान जळटा. हर एक जातीच्या मनजातींक आनी सुकण्यांक, जीवदाळींक आनी मासल्यांक सादू करूंक मनशाक तांगता. निसोन मनशान तांकां सादू केल्या. तरी पूण जिबेक कोणाय वरवीं सादू करूंक साध्य ना. एक उतावळी वायट ती मारेकार विकान भरलेली. ते जिबेन सुमयाक आनी बापाक आमी हर्शिताव आनी त्याच जिबेन देवाच्या सारक्याक रचलेल्या मनशाक आमी शिरापताव. त्याच तोंडांत तावन भायर सरता आशिर्वाद आनी सांगता शिराप. म्हज्या भावां भयणीनो, अशें जावचें सोमानय. जरीच्या एकच तोंडांतल्यान गोड आनी कोडू उदक वळटावे. भावां भयणीनो, अंजुराच्या रुखार जैतुनाची फळां जातात वे, वा दाखवालेचेर कांय अंजुरां पिकतात, तशेंच खार उदकाचे झरी तावन गोड उदकी मेळना. तर आमी पळोवया हांगा कितें सांगता. हें तुमकां दाखयलें हांवें तिसऱ्या आवास्वरांत जाकोबाच्या पत्रांत बरयलें. आनी हांगा ताजो उलो उसवाड आमकां हांगा मेळटा. एका किटाचेर तुवें फुंकल्यार तें जळटा. ताचेर तुवें तुंकल्यार तें बालू वता. कीट, फुंक. पण हांगा 2 विशय आसात. फुंकचें म्हळ्यार प्रचोदन करचें.
इन्स्टिगेटिंग अदर्स. तुंकल्यार म्हळ्यार कितें पालोवचें म्हळ्यार इन्स्पायरिंग अदर्स. हांव उजो दिवचो व्यक्ती न्ही, हांव उजो पालोवचो व्यक्ती. हांव झगडें हाडचो व्यक्ती न्ही, समाधान हाडचो व्यक्ती. त्या खातीर जेजून सांगलें समाधान हांव तुमकां सोडून येता, म्हजें समाधान दिता, शांती तुमकां दिता. एका किटाचेर तुवें फुंकल्यार तें जळटा, ताचेर तुवें तुंकल्यार तें पालू वता. दोनी परिणाम तुज्या तोंडांतले येता, बरें येता, कोटेंय येता. पळय हांगा फटकिरो खोबरो करतल्याचेर आनी कापाटी उतरांच्या मनशाचेर शिराप पडू. पण केदाळ आमी शिराप एक्टिवेट करता. देवान आमचे शिराप काडून उडयल्या, जेजून आमच्या काडून उडयल्या सोमा आमी केदाळ एक्टिवेट करता. फटकिरो खोबरो करतल्याचेर आस्तोडी आसात, फटकिरो खोबरो कर बुजीन्स आनी कपटी उतरांच्या मनशाचेर शिराप पडूं. फटकिरो खोबरो करतल्यांचेर कपटी उतरांच्या मनशाचेर शिराप पडूं. कित्याक तो जायत्यांचें समाधान विबाडटा. असले फटकिरो खोबरो करचे जायत्यांचें समाधान विबाडटात. निंदे वरवीं जायत्यांचो बोंगोस्तोळ जाला. पळय फटकिरो खोबरो आनी निंदे वरवीं जायत्यांचो बोंगोस्तोळ जाला. थोड्यांनी आत्मानाची उतरां ह्युमिलिएटिंग अदर्स, निंदे वरवीं जायत्योसो बोंगोस्तोळ आनी तांकां तिणें राष्ट्रांत धांवडयल्यांत. तिणें राष्ट्रांत धांवडयल्यांत. बुडवण शहरांचो तिणें नाश केला. व्हड मनशांची घरां कश्ट लावन घाल्यांत. बुडवण शहरांचो तिणें नाश केला. व्हड मनशांची घरां कश्ट लावन घाल्यांत. निंदेन सुगुणी स्त्रियांक तांच्या घरांतल्यो भायर धांवडयल्यात. पळय सुगुणी स्त्रियो तांणी निंदा करना, निंदेन म्हणजे जिबेन. आज माई, सुनू, कुटुंब, या मांव, भुरगीं जावचे प्रॉब्लेम खंय, समस्या जिबे वरवीं. त्या कितें केलें, निंदेन सुगुणी स्त्रियांक तांच्या घरांतल्यो भायर धांवडयल्यात. तांच्या वावराचें फळ तांकां मेळना अशें केलां. कितलींशीं कुटुंबां तुटून गेल्यान, फुटोवन गेल्यान, कारण निंदा. केदाळ आमी निंदा करचें न्ही. वी शूड नेवर हेट या द्वेश निंदा करचें. तिका कान दितेल्या कोणाकच सुशेग मेळचो ना. निंदेक कान दितेल्या कोणाकय सुशेग मेळचो ना. आनी शांतीन वस्ती करून ताच्यान जावचें ना. चाबकाच्या मारान ओळ उडटा, पूण जिबेच्या मारान हाडांचो पिठो जाता. म्हळ्यार चाबकाच्या मारान ओळ उडटा, मारतना आमकां ओळ उडटा आंगार, पूण जिबेच्या मारान हाडांचो पिठो जाता. त्या खातीर साबार जाणांनी सांगचें आसा, फादर तांणी तें उतर तांणी मारलें जाल्यार ओडण्यातलें तें उतर सांगून वच आसलें. पळय चाबकाचे मार एक मांव हाडीत आमच्या कुडीर, या ओळ हाडीत, पूण जिबेचे मार हाडस म्हळ्यार आमकां तितलें कोलॅप्स करता. आमकां मेंटली आमकां डिप्रेस करता, मानसीक खिन्नता म्हणटात. त्या खातीर जिबेच्या मारान, त्या खातीर आमची जीब बऱ्याक उपोवया, बरें उलोवया, बरें एनकरेज करया, उत्तेजन दिवया. तालवारीच्या दारीन जायत्याचो जीव गेला, पूण जिबेन हांचे परस 6 जाणांचो जीव काडला. सांगलें पुतर तें लागल्या कुडल्या वचून सुयसायड केलें. कितलीं घडयतां, घोव, बायल, भुरगीं, कितलीं जाणां आसात. तातूंत याजाकी रिलिजियसाय आसात. जिबेन हांचे परस 6 जाणांचो जीव काडला. त्या खातीर उलयतना समाधानेन उलया, बसून उलया, संवाद करून उलया. केदी व्हडली सूख जाल्यार व्हडना. एका व्यक्ती कडेन आमी उलयतना आशिर्वाद आमी जोडटा. जाका जिबेत रक्षण मेळ्ळां ताणें तिचो क्रोध सोसूंक ना, जाणें तिचें जू वोवंक ना, आनी जाका तिच्या सांकळींनी बांदूंक ना तो भगी. कोण भगी? जाका जिबेत रक्षण मेळ्ळां, जाणें तिचो क्रोध सोसूंक ना, जाणें तिचें जू वोवंक ना, आनी जाका तिच्या सांकळींनी बांदूंक ना तो भगी. कित्याक तिचे जू लोंकडाचे जू, तिच्यो सांकळी पितूळच्यो सांकळी, ती हाडटा तें मरण, दळदिरे मरण, पाताळ तिचे परस अदीक उत्तम. पळय जीब हाडटा तें मरण भारी डेंजर. त्या पाताळ ताचेर उत्तम. अर्थ कितें आसो, जावं पुरो एकच फावटी पाताळाक वयचें, तो मनीस नासावन वेतलो, पूण जिबे वरवीं हर एक दीस तो मरता. जावं पळय एक कितें म्हणटात कंपॅरिजन, म्हळ्यार पाताळ बरें म्हणल्यार अर्थ न्ही हांगा. अर्थ पाताळाक गेलो एकच फावटी येता, ताका वता पाताळ म्हण. हांगा पाताळ ना, सदांच पाताळ क्रिएट करतात.
कित्याक तिचे जू लोंकडाचे जू तिच्यो सांकले पितूरच्यो सांकले ती हाडटा त्या मरण दळडेऱ्या मरण पाताळ तिच्या प्रसादीक उत्ता भक्तांचेर तिका पदवी आसची ना तिच्या उज्यान ती लासची नात भक्तांचेर तिका पदवी आसची ना तिच्या उज्यान ती लासची नात पण सर्वेस्परा पाठ करतात ती तातूं पडटली पालवोवंक जायना त्या उज्या भाशेन ती तांच्या मदें जळटली शिवा बरी ती तांच्या आंगार पडटली वाकटा बरी ती तांकां पापसून घालतली पण सर्वेस्परा पाठ करतात ती तातूं पडटली पालवोवंक जायना त्या उज्या भाशेन ती तांच्या मदें जळटली शिवा बरी ती तांच्या आंगार पडटली वाकटा बरी ती तांकां पापसून घालतली कित्याक करता जीब तशी आमकां नाश करता आमच्या जिवीत पिड्ड्यार करता जशें तूं नाका म्हळ्यार भोंवतणी वयर घालताय तशें तोंडाची दारां किळींनी बंद कर पळय आज आमची जीब इल्ली बंद केल्यार हर एक समज जाता कुटुंबान जावं पुरो समाजात जावं पुरो थोड्यांची कांय ना ह्या जिबे वरवीं आमच्या मदें झगडीं जावची जशें तूं नाका म्हळ्याच्या भोंवतणी वयर घालताय न्ही गे तशें तोंडाची दारां किळांनी बंद कर किळींनी बंद कर जशें तूं तुज्यो रुपया आनी भांगार ताल्या मारून भद्र दवरताय तशें तुज्या उतरां खातीर तागडी आनी वसतीच्या फातर कर म्हळ्यार झोकून उलय थोडी पयलीं उलयतात मागीर चिंता ताका कितें सांगता पयलें चिंत मागीर उलय तुजे जिबे वरवीं तुवें निसरून पडनाशें आनी तुका दाबो दवरून बसलेल्याचे शिकार जायनाशें सत्राय घे तुजे जिबे वरवीं तुवें सुकोवन पडनाशें आनी दाबो दवरून बसलेल्याची शिकार जायनाशी सत्राय घे मुखाच्या भाव भयणीनो आज ह्या अवस्वरांत बारीक गरजेची शिकोवण आमी शिकल्या एक राग आनी क्रोध ह्या राग आनी पारीकपण तशेंच झगडी तशेंच जीब आज आमच्या सगळ्या ह्या कुडींत आमकां प्रमुख जावन आसा काळजाबरी जीब नासल्या शिवाय आमी उलोवंक साद आसाय आमी इंटरव्यू दिवंक साद आसाय आमी एकामेका मोगान जिवंक साद आसाय जावं बरो मोग करणारा काजरी जोडी मोगान जिवंक साद जीब त्या खातीर थोडी उलयनात हिणसितात हिणसी नाका निंदा करिनाकात आनी देवाची कृपा तांचे ते मेळचे बरी तुमी मागोवंक आसा तुमी पळोवंक आसा आज आमी पळयलें हें राग आनी क्रोध आमचो जावचो नाका जगण्याचें जिवीत आमचें जावचें नाका तशेंच वायटाक खोटेपणाक निंदेक अनेकला ह्युमिलिएट करूंक अकमान करूंक आमची जीब आमी उपयोग करची नाका तर आज आमी मागया सर्वेस्पर देव आमची जीब आशिर्वादीत करूं दी जगण्याच्या मनोभाव जावन आमकां परिवर्तन करूं दी आनी सुमयेच्या मोगान आमकां भरून दी सर्वेस्पर बापा तुका अर्घ आवळाप आनी वाखाणी दिता तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता आयुश्य दिसा म्हज्या भाऊ भावडां खातीर हांव मागता ईश्वरता बापा तुज्या नांवान हांवें परगट केल्या राग आनी क्रोध दोनी वस्तू नुस्त्यो राग आनी बारीकपणो ताच्या विशयान शिकोवण आमी आयकली झगड्या विशयान आमी शिकोवण आयकली तशेंच त्या झगड्यांत आमी भायर येवंकी तुजे तावन आशिर्वाद आनी बेसांव आमी जोडून घेतलां असो मागता तुमी विशेष बाबा द्वेश सोदप ज्या कोणाच्या भितर आसा द्वेश दुरायली पिडा सिडा अंकर बंदपस बंदड्यो सर्व जेजू क्रिस्ताचे नांव फूड जावं दी जेजू रागान जिवची कुटुंबां समाधानाच्या वाट्याक येवं दीत भरीपणाची ताण घेवनूच राखोन आच्छादी परिवर्तन देवन येवं दी जिबे वरवीं आमी हर एकली सुखद पडटा आमच्या वडिलां विशयांत आमच्या कुटुंबा विशयांत फाटल्यान आमी उलयता आज आमी फाटल्यान उलोवन आमचें जिवीत नासता तें आसा त्या खातीर सर्वेस्पर आमचेर तुजे आशिर्वाद घाल तुज्या अमोलीक रक्तान तूं आमकां दूद नितळ कर तुज्या पवित्र पिची सगत आमच्या मरिफात काम करूं दी जेजू तूं जावन आसा आमचो सोडवंदार तूं आमचो राय तूं आमकां जाय मागता हांव तुजी ससाय वय तुजी ससाय ना शिवाय आमी कितेंच करूंक सादना अशे दिसा सुवार्थेन आमी जें कितें आयकलां त्या प्रमाणे जिवोवंक आमकां करपा दी त्या प्रमाणे खरें क्रिस्ती जिवीत भाग काडूंक आमकां करपा दी 38 वर्सां तळे लागी आसलेल्या कापडले मेल्ल्या लासारा जीव दिलो कुरड्या दोळे तोंडा पांय मनाक मेरेंका इकूच बरें केल्ल्या जेजूच्या सक्ते वन बडोत महिमे वन हांव मागता टच them Lord anoint them Lord heal them Lord deliver them Lord
सरण बनपस बंदोड जेजू क्रिस्ताचे निष्क्रिय जाऊ दे जेजूच्या मोगान बरोवन जेजू साक्षात जिवचे बाग तुमचे जाऊ दे आनी आज ऐकली स्वता तुमकां पेकोवन हाडू दे हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पोतू आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. बाप फ्रँकलिन सोजो शोमो गादी येसीस म्हजे खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर तुमी एक दीस मागा. आमेन. दिव्यवाणी